उठाचो संघर्ष उठाचो इतिहास तांच्या दोळे मुखार येवचो आणि ह्या उठाच्या संघर्षांतल्यान कितें प्रेरणा घेवची आणि आमी ह्या समाजा खातीर किंवा ह्या उठाच्या ह्या जनजागृती माध्यमांतल्यान किंवा ह्या चळवळींतल्यान आमी कितें मुखार करचें हो एक विचार आमी आज गोंयांत रुजोवपाचो ठरयलेलो आसा. आणि म्हणूनच 20 वर्सांचे वाटचाल की 20 वर्सांची पुराय जाल्ले औचित्य साधून बरेचशे साबार गोष्टी उठाच्या जे छेडिल्ले आंदोलन आसा मागीर 2006चे आझाद मैदानाचेर व्हडलो महामोर्चा आसतलो, 2008ची रथयात्रे आयोजन जशें आज उठाच्या प्रेरणा यात्रेन केल्लें आसा तशेंच तरेचें आयोजन 2008 केल्लें आशिल्लें. 16 डिसेंबर 2009चो इतिहास तर तुमच्या दगदगत्या दोळे मुखार आसा. तो म्हळ्यारूच विधानसभेचेर धडक असो मोर्चा. त्या दिसा खरी एक क्रांती चळवळ गोंयच्या इतिहासान म्हळ्यारूच न भूतो न भविष्यती अशी तरेची एक धडक मोर्चा. आणि गोंयच्या विधानसभेन सभागृह चालू असताना गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक रस्त्यार येवन प्रमुख दोन मागणी ज्यो आशिल्ल्यो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि SC ST कमिशन हे लेखी स्वरूपात दिवपाक भाग पडणारे जे कोण जर आसा जाल्यार ही उठाची चळवळ जावन आसा. ह्या उठाच्या चळवळीन गेली कित्येक वर्सां जावं काही प्रमाणात हर हर करिनासतना किंवा प्रसिद्धी माध्यमाच्या जोतान येनासतना बरेचशे साबार काही गोष्टी ह्या फक्त आदिवासी समाजाकूच न्ही तर ह्या OBC गटक आसतलो, SC गटक आसतलो, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन आसतलो, ज्या उठान संस्थेन चळवळ आणि ज्यो गोष्टी हातान घेतिल्ल्यो आसात त्यो ह्या बहुजन समाजाक सुद्धा आज मेळपाक लागिल्ल्यो आसात. आणि म्हणूनच आमी उठा म्हणटाले की चळवळ सुरवात जर केली जाल्यार ह्या गोरगरीब जनतेच्या साभार तांची पिढी गळोवपा खातीर अन्याय जाल्लो पयस करपा खातीर आज केल्ली आसा. आणि म्हणूनच काही गोष्टी अजुनूय मागण्यो आमच्यो पूर्ण जावपाच्यो आसात आणि वारंवार तेजो आमी पाठलाग करीत आसात. पणजी ते दिल्ली पर्यंत ज्यो ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय किंवा वेगळे वेगळे जे अधिकारी जे आसात, लोअर लेवलाचे अधिकारी ते उच्च पदाचेर आसणारे सुद्धा राष्ट्रपती आसूं, पंतप्रधान आसूं, गृहमंत्री आसूं, आदिवासी कल्याण समाज मंत्री आसूं, गोंयचो मुख्यमंत्री आसूं किंवा विंगड ते MP आसूं, हे सगळ्यांनी आमी आमचें निवेदन आमकां कितें म्हणपाक जाय तें आमी सगळ्यांच्या साबार गोष्टी मांडिल्ल्यो आसात. तरी आसतना बरेचश्यो काही गोष्टी पदरान उडपाक जाय आणि ते पाडून घेवपाक जाय. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हो एक महासंमेलन आमी घडोवन हाडपाचें ठरयलेलें आसात. 10 नोव्हेंबर 2024 ह्या द्विदशक महोत्सवाक आमी ह्या दबाजाचे मुखेल सोयरे म्हणून गोंयचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ. प्रमोदजी सावंत कडल्यान आसा. आणि ह्या संदर्भान वाड्याचेर सभा, जनजागृती यात्रा, सोशल मिडिया तुमच्या माध्यमांतल्यान केतली जागृती ही आमचे खातीर खूप मोठी जावन आसात. आमी उपकार मानतले, आभार मानतले पत्रकार म्हज्या बंधूचे, ज्यांनी आमकां पावलो पावला आधार दिल्लो आसा, सपोर्ट केल्लो आसा. आणि म्हाका एक खबर आसा की चिड्डिल्ल्या माड्डिलांचो आवाज जर कोण जर आसा तो लोकशाहीचो हो चवथो खांबो जावन आसा. हो चवथो खांबो खणकर उरचो. आणि त्याच दृष्टिकोनांतल्यान आज आमचो उठाचो संपूर्ण गोंयच्या सगळ्या जे 40 जे आमदार जे आसात तांकां सुद्धा आमी निमंत्रण दिल्लें आसात. तांकां आमी काही जाणांक वचपाचे आसात. वेगळे वेगळे समाज जे आसतले, वेगळे वेगळे संस्था जे आसतल्यो तांकां आमी इन्व्हिटेशन ठरावीक तांच्या कार्यकारिणीक समितीक आमी दितले. कारण येदो व्हडलो मोठे संख्येन आमकां आदिवासी समाजाचें स्वागत करपाक जाय. आणि ह्याच अनुशंगान ते दिसा आमी 10 सुमार एक रिझोल्युशनां घेवपाचें आसा. ही रिझोल्युशनां घटनात्मक अधिकारां वरवीं किंवा जो फंडामेंटल जो बेनिफिट जो आसा, कॉन्स्टिट्युशनल जो रायट जो आसा त्या रायट्सा खातीर आसतली आणि एकंदरीत गोंयच्या उदरगती खातीर आणि गोंयच्या सांबाळपणा खातीर आसतली. आज ताजेर न खुलासो करता आसतना सगळ्यांच्या साक्षीन आज आमी हो रिझोल्युशन्स घेवपाची ठरयलेली आसात. आणि म्हणूनच ही रिझोल्युशन्स लोकसंख्येच्या गर्दीन भितर, लोकसंख्येच्या
हजारो संख्येच्या माझ्या आदिवासी आणि इतर जे पक्षाचे इतर जे आमचे घटक जे असतात त्यांच्या समक्षान त्यांच्या साक्षीन आम्ही देव करपाचे असतात. आणि म्हणूनच आज हांव सगळे जे स्टेक होल्डर्स जे असतात तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान निमंत्रण दिता की ह्या द्विदशक पुर्ती सोहळ्याक तुम्ही मानान उपस्थित रावचे आणि हो जो कार्यक्रम जो आसा तेजी शोभा वाडयची. परत एकदा ह्या उठान केल्ली चळवळ कितले जाणांक ताका फायदो पडिल्लो आसात हें सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. पूण खास करून तुमच्या माध्यमांतल्यान वरवींतल्यान हांव सांगपाक सोदतां जे आदिवासी समाजातले भाव जे सरकारी कर्मचारी आसात, ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमोशन्स किंवा रोस्टर जर आज कित्याक मेंटेन जावपाक जर लागलो जाल्यार उठाच्या ह्या बुलंद अशा चळवळींतल्या माध्यमांतल्यान जावपाक लागलो. आणि म्हणूनच खास आकर्शणान तांचे हांव नजर ओडपाक सोदतां. हो कार्यक्रम जो आसा तो सगळ्यांचो आसा आणि खास करून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोठे संख्येन ह्या कार्यक्रमाक हातभार लावचो अशें म्हजे नमळाईचे मागणे ह्या सगळ्या कडेन आसात. बरेचशे सरकारी कर्मचारी ह्या रथयात्रेच्या माध्यमांतल्यान उठाच्या प्रेरणा यात्रेच्या माध्यमांतल्यान किंवा वाड्याचेर ज्यो सभा जाता तातूंतल्यान बरेचशे जाणांचो आस्पाव आसा. पूण घडये एखादे कोणाक आमचें इन्विटेशन पावलें ना किंवा म्हाका सांगलें ना अशें म्हणपाक जायना म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपा खातीर आजची ही म्हजी पत्रकार परिशद जावन आसा. त्याच प्रमाणे ओबीसी घटक जे आसात, जे 19 जे जाती ज्यो आसात, त्याच प्रमाणे आमचे एससी जो समाज जो आसा त्यांचे भितर 3 जमाती जे आसात त्यांच्या प्रमुखान अध्यक्ष, सचिव, ट्रेजरर आणि त्यांची एंटायर जी कार्यकारिणी जी समिती जी आसात तांकांय म्हजें आमंत्रण आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान. इनोव्हेशन सगळ्यांक वतली आणि आज तुम्ही दिल्लो सहकार्य, तुम्ही दिल्लो आधार, आज उठाक ची वाटचाल आज 20 वर्सांक आमी पुराय करता. आणि ह्याच अनुषंगान मुखार सुद्दां असोच तरेचो तेंको, असोच तरेचो सपोर्ट, कोऑपरेशन, सहकार्य तुमचे आसतले अशी अपेक्षा बाळगिता. एक आज पर्यंत गोंयच्या इतिहासांत येदो व्हडलो आदिवासी समाज एकठांय जावना तसो तरेचो प्रसंग त्या 10 तारखेक आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलो. आणि म्हणूनच आवर्जून तुम्ही सुद्धा खास करून त्या कार्यक्रमाक येवन त्या कार्यक्रमाची प्रसिद्धी आमकां हांगसर उठाच्या माचेर बशिल्लो आसा तांकां हिरो करपा खातीर न्ही. आमी सातत्यान आमचें काम करीत आसात. आमचें फक्त गोंया खातीर आशिल्लो आदर, गोंया खातीर आशिल्लो प्रेम, गोंयचे शेतां बाटां पिकां जे बांद जे आसात ह्या सगळ्या खातीर कोणी जर आज जर हे वसयले जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसात हो गोंयचो भुमिपुत्र जावन आसात, शेतकरी समाज जावन आसा, कश्टकरी समाज जावन आसात. आणि ह्याच खातीर आज आमची मत जी आसा त्या दिसा आमकां उक्तावपाक जाय. आणि ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही पत्रकार परिशद जावन आसात. मागता आणि अपेक्षा बाळगिता ह्या एकंदरीत फर्मागुडीर जावपी ह्या द्विदशक सभा महोत्सवाच्या निमित्तान तुम्ही उपस्थिती रावचे आणि ह्या आदिवासी समाजाक मोठी उर्ब दिवची अशी तुमचे वरवीं हांव संपूर्ण गोंयच्या आणि बाकीच्या सगळे आमचे हितचिंतक जे आसात त्या हितचिंतकांक सांगपाक सोदतां. त्याच प्रमाणे वनुच्यान आमी एक आदिवासी बहुमान म्हणून पुरस्कार आमी जाहीर करतले. तेजें नांव आणि तो कोण जो आसतलो तो त्या दिसाच ठरतलो. पूण पयले वयले ह्या आदिवासी समाजाक तो आदिवासी समाजांतल्यान नासतलो तेवूय हांव तुमकां जाहीर करतां. तो आदिवासी समाजाचो मित्र आसतलो, हितचिंतक आसतलो, जाणीन ह्या आदिवासी समाजाक आधार दिल्लो आसात, सपोर्ट केल्लो आसात, मार्गदर्शन केल्लें आसात, अशा एका योग्य मनशाचो बहुमान आमी त्या दिसा करतले. आणि हो पयलो बहुमान आज आदिवासी बहुमान म्हणून आमी ताका नांव दिल्लें आसात, आदिवासी हितचिंतक म्हणून आमी ताका नांव दिल्लें आसात. आणि ह्या सभेच्या मळाचेर आमचे 2 स्पीकर आसतले, बाकीचे आमचे भायल्यान राज्याच्यान येणारे जे आमचे सोयरे आसतले आणि जाणीन ह्या समाजाक आधार दिल्ले आसात तांच्याय सोयऱ्यांक आमी निमंत्रण दितले. आज तुमी आयले आणि आमची पत्रकार परिशद तुम्ही आज लोकां मुखार हाडिल्ले आसात त्या बद्दल तुमचे आभार व्यक्त करतलो. तेजे पयलू आमचे युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सचे संस्थापक अध्यक्ष आणि आत्ताचे अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश वेळीप सर
हेंचे कडेन मागता की ताणेन ह्या अध्यक्षीय म्हणून तुमकां संबोधीत करचें. नमस्कार. उटा आपल्यालो 20 वर्सांचो दबाजो कसो साजरो करपाचो आसा हे आमचे माननीय आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जे आमचे एक धडाडीचे लिडर आसात तांणी आमच्या मुखार दवरलो आसा. हांव अभिनंदन करता की ह्या कार्यक्रमाक जशे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, भाऊ युरी आलेमांव आसतले, तशेंच आमचे धडाडीचे मंत्री श्री गोविंद गावडे हेही कार्यक्रमाचे एक प्रमुख आमचे माननीय मंत्री आसतले. त्याच बरोबर गेस्ट स्पीकर म्हणून सुद्दां आमी 2 आपयल्ले आसात जे आसात फगन सिंग कुलस्ते हे सेंटराचे मिनिस्टर आसले. आज ST जे पार्लिमेंटरी बोर्ड आसा, पार्लिमेंटरी कमिटी पॅनल आसा ताजे ते चेअरमॅन आसात तेवो आसात. महाराष्ट्रातले एक बरे नामवंत आणि विचारवंत डॉक्टर किर्सन नामदेव हेही आमकां संबोधन करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गेल्ले आमी 6 म्हयने ह्या द्विदशक महोत्सवाची तयारी चालले कडेन आसा आनी हेतून सगळे कार्यकर्त्या बरोबर सिंहाचो वांटो आज आमचे मंत्री श्री गोविंद गावडे हेणी घेतलो कडेन आसा. म्हाका दिसता आज पर्यंत तेणें वाड्याचे जवळ जवळ मोर दॅन 100 ह्यो मिटिंग्स एड्रेस केल्ले आसात. गोंयाक 11 तालुक्यांत हो ST समाज विखुरलो कडेन आसा आनी केवळ पेडणे तालुक्यात सोडले जाल्यार जवळ जवळ 750 इतले आमचे वाडे आसात. म्हाका अभिमान दिसता आमचे जे कार्यकर्ते जे प्रमुख आज जे सुद्दां आमचे लिडर आसात ह्या सगळ्यांनीच गेल्ले 2 म्हयने न थकता न थांबता ह्या 700 वाड्याच्या आतां पर्यंत बैठका जाल्ल्यो आसात आनी ह्या बैठकांतल्यान महिला, युवक, जे सरकारी नोकर ह्या सगळ्यांनीच बरे भरपूर अशें सहकार्य केलें आसा. म्हणूनच आमकां अपेक्षा आसा की ह्या फर्मागुडी जावपी सांजे 3 वरांचेर जावपी ह्या महोत्सवाक आतां पर्यंतचो जो उच्चांक आसा हे जे आमचे ST समाज बांधव हो सगळो फाटलो रिकॉर्ड ब्रेक करून रिकॉर्ड ब्रेकिंग हे महासंमेलन आसतलें. एक शिस्तबद्ध संमेलन आसतलें आनी ह्या वेळार एक आक्रोश ही सुद्दां एक सुंदर अशी डॉक्युमेंटरी जो उटाच्या संघर्शान आतां पर्यंत आपल्यालो इतिहास घडिल्लो आसा तेजे परत एकदां नव्या ह्या जनरेशनाक पळोवपा खातीर एक आक्रोश ही डॉक्युमेंटरी सुद्दां त्या दिसा प्रकाशीत जातली. त्याच बरोबर ही संघटना जी आसा ह्या समाजा खातीर एक आशेचो किरण दिसता. एक मोठी अपेक्षा ह्या संघटने कडच्यान आसा. तळागाळाक पावल्ली ही ST समाजाची एक संघटना आसा आनी म्हणूनच हे जे पुस्तक एक जो ग्रंथ आमी प्रकाशीत करतलो तेजें नांव सुद्दां उटाप उजवाड्याची वाट. एक सुंदर अशें पुस्तक अनेक नामवंत गोंयच्या लेखकाच्या लेखणींतल्यान सादर जाल्ले हेजेंय प्रकाशीत माननीय जे आमचे गेस्ट आसतले त्यांच्या उपस्थितीक हे प्रकाशीत जातले. जशे आतां पर्यंतचे जे आमच्या एकंदरीत सगळ्या सभांतल्यान प्रत्येक कडेन महिलांच्यो सभा जाल्ल्यो आसात. काही कडेन मॅराथॉन ट्रायबल लोकांचे मॅराथॉन जाल्ले आसात. गव्हर्मेंट सर्वंटांचे सुद्दां मोठे कार्यक्रम जाल्ले आसात, सभा जाल्ले आसात. कोऑपरेटीव आज म्हाका मोठे अभिमान दिसता. आज ह्या समाजांतले सुद्दां बरेच आमचे लिडर जे आसात ते कोऑपरेटीव क्षेत्रांत उतरले आसात. अशे कोऑपरेटिव्हचो सुद्दां एक मेळावो जाल्लो आसा. जे लेखक आसात, बरोवपी आसात, जे कलाकार आसात हेंचो सुद्दां एकत्रीत करून हेंचो सुद्दां मेळावो जाल्लो आसा. म्हणून हे केवळ महासंमेलन नसून तातूंत सगळे घटकांक आस्पाव करपी हें आमचें महासंमेलन आसा. एक शिस्तबद्ध असो कार्यक्रम आसा. आतां पर्यंत जे आमचे प्लॅना प्रमाणे सगळे एक्टिविटी जाल्ल्यो आसा आनी शिस्तबद्ध आसात. आज सांगपा मोठो अभिमान दिसता जी प्रेरणा यात्रा आमी काणकोणच्यान सुरवात केल्ली ती सगळे तालुक्यांतल्यान आतां पर्यंत सांगें, केपें, काणकोण, धारबांदोळा, बिचोली, सत्तरी आनी आज राजधानीच्या तालुक्यांक भोंवता. उद्घाटन तिसवाडी तालुक्यांत सुद्दां बाब आमचे गोविंद गावडे हेणी केल्लें आसा. उत्स्फूर्त असो ताका
टू व्हिलर्स, फोर व्हिलर्स यांचा उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमकां लाभलो आसा. आणि म्हणून ह्या एकंदरीत कार्यक्रमांतल्यान म्हाका मोठे फुड्यांतल्यान दर्शन जालें तें आमच्या महिला भगिनी अत्यंत उत्स्फूर्तपणे स्वागत करतात. आणि म्हणूनच आमकां अपेक्षा आसा ह्या मेळाव्याक सुद्दां जे तरूण आसतले, महिला आसतले, मोठ्या संख्येन आसतले. आनी एक आमी जो रिझोल्युशन जो आतां मिनिस्टरान जो उल्लेख केला, जी रिझोल्युशन आसतले, जे ठराव आसतले, हे अत्यंत उपयुक्त असे ठराव आसतले. आनी आमकां खात्री आसा गोवा सरकार त्याच बरोबर केंद्र सरकार, काही आमचे विशय केंद्र सरकारा कडेन आसात, काही गोवा सरकारा कडेन आसात. आमकां खात्री आसा जशे 12 मागण्या खातीर आमी आतां पर्यंत लढो दिल्लो, तशेंच ही जी सुद्दां एकंदरीत गोंयच्या सर्वांगीण केवळ ST समाजाकच न्ही, तुमकां सांगपाक उमेद जाता की ST समाजान काही आतां पर्यंत जे घेतलेले ठराव आसात ते ठराव गोंयच्या सगळ्या समाजा खातीर आज लागू आसात. त्याच धर्तेचे हे जे आमी ठराव आज घेतले ते ठरावाचो सुद्दां केवळ ST समाजाकच फायदो जातलो असो ना, तेजो SC समाजा जातलो, OBC समाज जातलो, जनरल लोकांक जातलो. कारण हे व्यापक आसा. हो समाज जो आसा व्यापक दृश्टिकोनांतल्यान पळयता. हो भुमिपुत्र जो म्हणटात एका हजारो वर्सांचो इतिहास आसा. हे सदांच आपल्या बरोबर दुसऱ्याक सुद्दां दीत आसात. ही जी वृत्ती आसा ह्या ठरावांतल्यान सुद्दां गोंयच्या एकंदरीत समाज जो आसा, गोंयकार आसा, गोंयकारांचें हित राखपाचे अशे आमी ठराव घेतले. आनी तेजो पाठपुरावा उठा ही संघटना सदांच करीत आसता. उठा ही संघटना आपल्याले अविरत 20 वर्सां जे काम करीत आसात, खंयचे थांबना, विसावे घेना, सगळ्यांचो. म्हणूनच ह्या संघटने कडच्यान केवळ ST समाजाचोच न्ही तर पूर्ण जे गोंयकारांचो एक विश्वास आसा की हेतूंतल्यान हे जे कितें मागतात, जे करतात ते घटनेनुसार आसात, बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार आसात. आनी घटनेनुसार जे अधिकार ते मेळपाचे आसा हाजे खातीर तांचे प्रयत्न आसा. आनी आयज ह्याच वेळार आमी ह्या देशाचे ट्रायबल कम्युनिटीचे महान लिडर बिरसा मुंडा, जाची 15 तारखेक जयंती जावपाची आसा, ताजे सुद्दां आमच्या ह्या यात्रे बरोबर त्यांचो सुद्दां गोंयभर प्रवास जाल्लो आसा. आनी म्हणून सुद्दां आमी ठरयलें आसा, उठा संघटना सुद्दां मागले कडेन आसा हेजे पयलीं की 15 नोव्हेंबर हो सुद्दां जो जन्मदीस आमचो एक महान देशाचे लिडर, ते केवळ ट्रायबल जे जाले तर ब्रिटिशां विरुद्ध झुंज करपी पयले आनी वयाच्या 22व्या वर्सा जेंचे बलिदान जाल्लें आसा अशे बिरसा मुंडा, ह्या बिरसा मुंडाची सुद्दां गोवा सरकारान एक सुटी जाहीर करची. त्या दिसा जशी झारखंड आसा, ओरिसा आसा, ट्रायबल डॉमिनेटेड आसा, ह्या लोकां भितर सुटी जाहीर करतात. बिरसा मुंडा हे महान क्रांतिकारी एक लिडर जावन गेले. म्हणून गोवा सुद्दां जावची अशी उठाची मागणी आसा. म्हाका खात्री आसा माननीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे जरूर विचार करतले. आनी त्या दिसाक ते मुख्यमंत्री आसात, प्रमुख पावणे आसात ते, आनी आमचे ट्रायबल मंत्री आसात, हे सुद्दां ते जाहीर करतले ह्यो आमकां अपेक्षा आसा. गोंयच्या तमाम STची वेगवेगळे संघटना सुद्दां आसात, वेगवेगळ्या सुद्दां अनेक तरेच्यो आमचे सामाजीक संघटना आसा. मिनिस्टरान सांगले कडेन आसा, बहुजन महासंघ आसा. ह्या सगळ्या संघटनाक सुद्दां आमी उलो मारतात की तुमी ह्या द्विदशक कार्यक्रमाचे तुमी पळोवचे आनी ह्या कार्यक्रमाचे तुमी साक्षीदार जावचे. अत्यंत म्हाका दिसता ह्या नोव्हेंबराच्या कार्यक्रमांतल्यान एक नवीन क्रांती, नवीन उर्जा गोंयाक आमकां पळोवपाक मेळटली. आनी ती खऱ्या अर्थान आमचे स्वर्गीय दिलीप आनी स्वर्गीय मंगेश जेणे आमचे खातीर ऐन तारुण्याक बलिदान केल्लें आसा, तांचें हें अर्दवट उरलें स्वप्न आसा तें पूर्ण जावपा खातीर म्हाका दिसता ह्या क्षणाची आमी वाट पळयतात. नक्कीच तांकां ज्या जाग्यार ते आसात थंयच्यान तांकां एक थोडी तरी शांती दिसतली की सबंद गोंयभर हो आवाज, आपल्यालो आवाज जे अर्दवट स्वप्न आसलें पूर्ण करपा खातीर ही जी नवीन कमिटी आसा, हे जे उठाचे आमचे लिडर आसात ते भोंवतात. आमी मागतात आनी तेंचें स्वप्न पूर्ण करपा खातीर जावचें. सरकारान सुद्दां नक्कीच दोनूय सरकार, दिल्ली सरकार आनी गोवा सरकाराची नोंद घेतलो आनी ह्या उठा संघटनेक त्याच बरोबर हो जो पिडीत आमचो समाज आसा, गांवांनी दर्याखोऱ्यान रावपी हो एक शेतकरी समाज आसा, अनेक शेतकारांचे सुद्दां जे प्रश्न आसात
ह्या ज्या मागण्यांतल्यान ह्या ज्या ठरावांतल्यान ते पूर्ण जातले आमकां ठाम विश्वास आसा. देवाची सुद्दां आमकां साथ लाभतली, कारण ह्या दिसा आमी पावसाचें वातावरण पळयतात. आमकां खात्री आसा निसर्गाचो सुद्दां, कारण हो समाज निसर्गा कडेन निगडीत आसा, निसर्गाची सुद्दां ह्या दिसा आमकां साथ लाभची अशी प्रार्थना आमी देवा कडेन करया. अभिमान दिसता तुमी आज मोठे संख्येन हांगा राजधानीच्या ठिकाणी सगळे आयलो. हो आवाज सगळे गोंयभर गोंया भायर, कारण ह्या उठाव संघटनेचें नांव देशभर आसा. एक शिस्तबद्ध आनी आपल्याले नांवा प्रमाणे वेवस्थीत कार्यक्रम करतात अशीच अपेक्षा आमी दवरतात. तुमी जरूर ह्या कार्यक्रमाचे विटनेस जावचे. तुमकांय हार्दिक हार्दिक आमचे वेलकम आसा. येवचें. थँक्यू. प्रश्न आसा, दोन प्रश्न आसा. एक म्हणजे म्हजो प्रवास आसा उठाचो 20 वर्सांचो. तर ताज्या मदीं प्रवासान मदीं कांय दुफळी गटबाजी ग्रूप जाले अशें जाले. ते कित्याक जाले हें एक. दुसरो प्रश्न असो आसा की आज गोंय आसा ताची जमीन संकटान आसा. कन्वर्जन लोक येवन अशें बेसुमार पद्दतीन जमीन विकत घेता. एग्रीकल्चर आसा ती नॉन एग्रीकल्चर जाता, एग्रीकल्चर कमी येता. हाच्या बद्दल उठा कितें? डेफिनेटली तुझे दुसरे प्रश्नाचे उत्तर दिता आसतना म्हणजे हांवें म्हज्या एकंदरीत पत्रकारां कडेन उलयता आसतना तोच म्हगेलो अर्थ आशिल्लो. ते तुमकां 10 तारखेक रिजोल्युशनाच्या माध्यमांतल्यान ताचें उत्तर तुका मेळटलें. दुसरी गोश्ट तांची गटबाजी म्हणले पळय न्ही, उठान आज पर्यंत केन्ना गटबाजी जावना आनी मुखारूय केन्ना गटबाजी जावपाना हें म्हजें तुमकां सगळ्यांक उतर जावन आसा. उठा खंयच्या लिडराचेर अवलंबून ना. उठा आमच्या बारीक बारीक ग्रामीण भागांतल्या कार्यकर्त्यांचेर अवलंबून आसात. कोण आयलो आनी कोण गेलो आनी मुखार कोण वतलो हेजो उठा संस्थेक लेन देन कांय ना. उठा आज 20 वर्सां सतत आनी शेगीत आपले निस्वार्थपणान कसलोच राजकीय स्वार्थ न पळयता आसतना निव्वळ समाजाच्या भविष्य आणि गोंयकार शेतकार आणि कश्टकरी समाजाचें हित पळयलेलें आसा. आनी म्हणूनच आज उठाचो उठाव संपूर्ण गोंयच्या कानेकोपऱ्यान पाविल्लो आसा. एक मोठी मागणी आसा ती राजकीय आरक्षणाची. तुमकां कितलो विश्वास आसा की दुसरी इलेक्शन येवन राजकीय आरक्षण मेळटले समाजाक? डेफिनेटली ह्या संदर्भात म्हाका दिसता आमी प्रत्येक पावला आमी पणजी ती दिल्ली पर्यंत मजल मारिल्ली आसा आनी शेगीत वरमे केल्ले आसात. जर काही गोष्टी जायना तो नंतरचो प्रश्न आसा, ताका आत्तांच उत्तर दिवन कांय फायदो जावपाना. डेफिनेटली 10 तारखेक सुद्दां हेज्यो काही गोष्टी थोडीशी चर्चा जातली अशें म्हाका दिसता. तुम्ही 10 तारखेर करता, 15 तारखेक आनी सो हे डिफरन्स कितें आसा ओ इट द सेम थिंग? त्या विशयार आमकां उठाक कांय खबर ना. पूण एकूच गोश्ट सांगता. आज प्रकाश आमचे अध्यक्ष आसात, बिरसा मुंडाचें नांव घेतलें म्हणून तुमकां हांव सांगता. आज जर गोंयान जर बिरसा मुंडा हें नांव संपूर्ण गोंयचे जनते मुखार जर कोणी जर हाडलें जाल्यार तें उठा संस्थेन हाडलें. ज्या वेळाचेर ट्रायबल वेलिस्ट मिनिस्टर म्हणून पदभार आदरणीय स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांणी म्हजेर खांद्याचेर दिलो आनी त्याच बरोबर आमचे ST कमिशनर म्हणून पदभार आदरणीय प्रकाश वेळीप सरान घेतिल्लो आशिल्लो. त्या दिसा पासून उठा बिरसा मुंडाची जयंती आनी बिरसा मुंडाची पुण्यतिथी मोठे दिमाखान साजरी करता. हें ओपन तुमच्याच पत्रकारांनी बातमी हाडिल्ल्यो आसात. बिरसा मुंडा गोंयान भितर जर कोणी जर हाडलो जाल्यार ह्या उठा संघटनेन हाडलो आनी मागीर सरकारान ताचें सेलिब्रेशन सुरू केल्लें आसा. हें तुमच्या माहिती खातीर हांव सांगता. डेफिनेटली आमकां जेन्ना निमंत्रण जेन्ना येतला त्या वेळाचेर आमची उपस्थिती आसतलीच न्ही रे. बिरसा मुंडा हो फक्त आदिवासींचो नेतो न्ही. बिरसा मुंडा हो संपूर्ण भारत देशाचो नेतो जावन आसा. ताका खंयचो टॅग लागना. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणुया, डॉक्टर आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणुया आमचे गोंयचे, ताणेन ह्या गोंया खातीर कितें तर दिल्लें आसा, देशा खातीर ताणें कितें तर दिल्लें आसा. आमी म्हणपाक शकना. पण आमची फक्त एकूच जबाबदारी आमी घेतिल्ली आशिल्ली, बिरसा मुंडा हें नांव संपूर्ण गोंयच्या तळागाळांत पावचें म्हणून आमी हो सुरवात गेली 8 वर्सां पयलीं सुरवात केली. तें म्हाका कांय खबर ना. कितें
अरे बाबा तू खंयच्या राज्यान आसा म्हाका खबर ना. आमची उठा प्रेरणा यात्रा 27 तारखेच्यान सुरू झाली. तू आता कितें आयकत तर हांवें कितें उलयलें हा. अरे आम्ही मल्लिकार्जुन काणकोण मंदिराच्या पवित्र त्या स्थळांतल्यान उठा प्रेरणा यात्रा ऑलरेडी सुरू जावन ती आज तुगेल्या 30 वाडीन पाविल्ली आसा. फाल्यां मुरगांव आसा, त्याच्या नंतर सालसेडा आणि त्याचा शेवटचो समारोप फोंडे तालुक्यात जातलो 7 तारखेक. सो तुम्ही ऑलरेडी स्टार्ट केलं. येस. आज कुठेतरी ट्रायबल कम्युनिटी असेल त्यांचे नेते असेल शक्ती प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न करतायत का? बिकॉज आजही तुम्ही म्हणालात की तुमच्या ज्या गेस्ट आहेत त्याच्यामध्ये काही तुमचेच नेते मोठ्या पदावरती आहेत, त्यांचं नाव नाहीये त्याच्यामध्ये. एकंदरीत मला काही माहीत नाही या संदर्भात, पण एकच मी सांगतो, मी वारंवार माझ्या भाषणात सुद्धा तुम्ही ऐकलेलं आहे, आपण कोणाशी स्पर्धा करत नाही. आपण स्पर्धा करायचीच असेल तर आमच्या संस्थेकडे आपण स्पर्धा करतो. हा तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. सभापती असताना परवाचे आहे का तुमच्या स्टेजचे? आम्ही आता म्हणलं मरे सगळ्या आमदार मंत्री सगळ्याक निमंत्रण. ट्रायबल सब्जेक्ट आहे खूप दिवस मी आपण ट्रायबल भवनचा मुद्दा जो आहे हा एकदम हृदयाकडे जुळलेला हा मुद्दा आहे आणि तो आपण आमचा तो हक्क आहे. आणि हक्क म्हणच्यापेक्षा गोमंतक गौड मराठा समाज ह्या संस्थेने सरकारचं कार्यालय तिकडे यावी या हेतून आज ट्रायबल भवनची मागणी आपण करतो आहोत. हा निव्वळ एका समाजाचा विषय नाही आहे. हा विषय आहे सरकारच्या आपली स्वतःची जी कार्यालयं जी आहेत ती आज भाड्याच्या खोलीमध्ये आहात त्यांना सुद्धा एकत्र करून ह्या समाजाला एक योग्य एकच ठिकाणी सगळ्या साधन सुविधा उपलब्ध व्हाव्या ह्या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न आहे. म्हणजेच आमचा समाज जो आहे तो समाज वैयक्तिक स्वार्थ कधीच साधत नाही. समाज दुसऱ्यांचा सुद्धा विचार करतोय. हे या 20 वर्षात आपण वारंवार तुम्हाला पाहायला मिळालेलं आहे. तुम्हाला समाजाच्या मागण्यांसाठी वारंवार भांडावं लागलं, तुम्ही पण वेळोवेळी आक्रमक झालाय. राज्यात आणि केंद्रात दोघांचंही सरकार माझं आहे. पिंडच आहे आक्रमकता. मग काय उत्तर देऊ मी तुला? तो माझा सरकार असू दे, सरकार वेगळं आहे आणि माझ्या उठा संस्था जी आहे, उठा चळवळ आहे ती वेगळी आहे. ज्या ज्या ठिकाणी अन्याय होईल त्या त्या ठिकाणी मी स्वतः, मग ते माझं स्वतःचं सरकार असू नंतर आणखी काय आहे. गोविंद गवडे. प्रकाश वेळी या रवींद्र वेळी जे असतात उठाचे सरचिटणीस म्हणून कुपवाटी पत्रकार परिषदा घेतात, तुम्ही अध्यक्ष म्हणून वेगळी घेतात, तुम्ही दोघं एकत्र दिसाना अशी कित्याक? पळय कोण आमचे बरोबर आसा कोण ना हे आता आमचे मिनिस्टरान सांगले. सरचिटणीस असतात ते रवींद्र आमचो रवींद्र म्हणतो सरचिटणीस केन्नाच नसलो. आमचे सरचिटणीस दुर्गादास बाब गावडे आसा. उठा संघटना हे आसा ही येतले वयतले हेचो विचार करना, ते चलत रावतली. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ओके ओके थँक्यू सो मच. आणि एव्हरीबडी इज थोडेसं आम्ही लहानसं अल्पोहार तुमच्या खातीर